गोंयकारांची दिसान दीस हालत बेकार जायत चल्ली. आमी मागीर रजिस्टर केल्या उपरांत तेंची सगळी इश्टी व्हरून आमी सरकारा मुखार मांडली आनी सरकाराक सांगलें हेंचेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडात. पण सरकारान हेजेर तोडगो काडलो ना. देशभरान 19 लाख केसी रजिस्टर जाल्यो. लोकांक भरपूर सतवणूक जाली. देशांत अशी हालत जाली की आयज कितें करपाचें फाल्यां कितें जातलें. लोक सुसायड करपाक लागले. जायत्या बँकांनी हॅरेसमेंट स्टार्ट केलें. त्यो क्रेडीट सोसायटी आसूं, फायनान्स आसूं, अथवा आनी खंयचे फायनान्शियल प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आसा. आनी त्या इन्स्टिट्यूटार आमी जेन्ना तेंच्यांनी हॅरेसमेंटाचें जेन्ना आमकां दिश्टी पडलें, ते तेंचे एजंट धाडप, एक इन्स्टॉलमेंट ड्यू जालो, 2 इन्स्टॉलमेंट ड्यू जाले म्हणून लोकांक वचून त्रास करप. पळोवंक वयशात जाल्यार 1 आनी 2 इन्स्टॉलमेंट ड्यू जाले म्हणून लोकांक सदोवपाची गरज ना. लोकांक कशे लोकांक त्रास कमी जातले हेजेर पळोवपाची गरज आसतली. कित्याक नोटबंदी, GST, कोवीड हो जो हाडलो ह्या सरकारान हाडलो. तेज्यान पयलीं आमचें गोंय मायनिंगेन खूब त्रासान पडलें. मायनिंगेंतल्यान आमी भायरूच सरले ना आनी हें सगळें आमकां फेस करचें पडलें. आमच्या लोकांनी मायनिंगे खातीर एसोसिएशनांनी मार खाल्ले. लोकांचे दाणे पडले, कोणाचे तकल्यो पडल्यो. तश्योच नोटबंदीन तेंचेर दाणे मारले, तेंकाय त्रास केले, तेंचे अनएम्प्लॉयमेंट वाडलें. आनी GSTन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अक्षरशः काबार जाले. तितूंतलो हांवूय बीन, म्हाजेय बीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हांवूय म्हाजोय बीन हाजो एंटरप्रायजीस म्हणून हांव बीन गोंयांत तेच पद्दतीन म्हाजोय बिजनस चलयतालो. वारें अशें आयलें की सगळे धंदे बुडीक खात्याक गेले. सरकाराक आमी दाखोवन दीत रावले, डे बाय डे केसीस वाडत आसात. रिणांतल्यो केसी चडांत चड आमचे कडेन येत आसात. तेजेर कितें तरी तुमी सुटावे करात. जेन्ना आमकां देशांतलो कर्ज माफी केलें म्हणून आमकां जेन्ना लिस्ट मेळ्ळें 25 लाख करोड सरकारान, तेन्ना मोठ्या मोठ्यांचे लोकांची लिस्ट म्हणटा ते आमचे कडेन आसा तेंचे आमी माफी हाडली. तांकां अंडररायट केले, तांकां हेअर कट दिलो आनी अशा खंयच्या वेगळ्या वेगळ्या हितूंतल्यान तांकां क्षेत्रांतल्यान तांकां समाधान केलें. तशेंच आमी म्हणटा कितें सरकाराक जर हो जर आमच्या संविधानान जर कायदो आसत जाल्यार तो सगळ्यांक एक सारको लोकांक मेळचो आसलो. लोकांक तेजेर आयज खूब रिलॅक्सेशन मेळटलें आसलें. पण सरकारान तें केलें ना. आमी 543 खासदारांक लेटरां केलीं. 543 जेन्ना खासदारांक लेटरां केलीं आमी तेन्नाय समजलें खंय तरी कितें तरी करतले म्हणून. पण थंय तेंच्यांनी कितें हाडलें ना. शेवटी लोकां कडल्यान आमी विचार घेतले. तशेंच आमच्या NGOन व्हरून ते मुद्दे सुप्रीम कोर्टाक मारले. 19 लाख केसी रजिस्टर जाल्लेल्यो व्हरून सुप्रीम कोर्टाक घातल्यो की लोकांक लोन माफ करचें किंवा फुडें टायम दिवचो म्हणून 2 वर्सां. आतां ह्या गोश्टीचेर जेन्ना मुखार आयले जाल्यार निवडणुकेक फुडें देंवच्या पयलीं सरकाराक सांगलेलें की तुमी जर हे सगळें माफ करशात जाल्यार आमी राजकारण करचें ना म्हणून. पण लोकांच्या हिता खातीर आमकां ह्या राजकारणान देंवचें पडलें. कित्याक सरकारान ह्यो गोश्टी कसल्योच आयकल्यो ना. 19 लाख केसी कोर्टान येवप ही सादी गोश्ट न्ही. 19 लाख फॅमिली जाल्यो आनी त्यो 19 लाख फॅमिली पयशे जाल्यार कितलेशेच तेजेर इंटू करपाक गेले जाल्यार ते कितलोसोच आंकडो जाता. तेजो खंय तरी सरकाराची नजर आसपाक जाय आसली. नोटबंदी, GST, कोवीड हो सारको लोकांक म्हारग पडलो. डेव्हलपमेंट सोडलो जाल्यार पयलीं डेव्हलपमेंट जाताच, पण तेज्या भायर प्रत्येकाचो नागरिकाचो डेव्हलपमेंट जावपाक सक्त गरज आसली. तो सरकार फाटीं पडला. RBIन डिक्लेअर केलें की अनएम्प्लॉयमेंट रेट
सगळ्यात चड हायेस्ट म्हणटा तो आमच्या गोंयांत आसा. मागीर हेजेरूय सरकारान त्या पद्दतीचे आपली तयारी दाखयली ना. मागीर आमकां खंय तरी त्रास जालो गेलो. आयज आमी म्हणटा की हे जर आमचो कोण तरी एक खासदार म्हणून जर आमचो जर पार्लमेंटान पावलो जायत जाल्यार आमकां बिल पास करून घेवपाक इजी वतलें. तशेंच सुप्रीम कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे प्रावधान आसा की जर एक आमचो खासदार जर गेलो जायत जाल्यार बिल ते पारीत करूं शकता. तशेंच आमी ज्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले ते लोकूय आयज पूर्ण तयारीन आसा ह्या राजकारणान मुखार वचपाक. त्या पद्दतीन आमी मुखार वतले. जशे लास्ट मुमेंट पर्यंत आमचे लोक कर्ज बाजारी जे जाल्लेले आसात तेंची परिस्थिती जो पर्यंत जाग्यार येना तो पर्यंत हो लढो मुखार चालूच उरतलो. आनी हांव म्हजें पूर्ण काम पूर्ण सहकार्य ह्या लोकांक दिवपाचें हांव सदींच मुखार हाडटलों. काम करपाक जाय. आमी सदींच वाट पळयली आयज करतले फाल्यां करतले पण तेजेर तोडगो आयलो ना. आयज हांव आमच्या लोकांक सांगूंक सोदतां, गोंयच्या आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की जाता तितले गोंयकारांनी मुखार येवचें, लक्ष दिवचें. सगळेच लोक रिणान आसा अशें म्हणना पण 90% 80% अशें दिसता म्हाका की रिणा शिवाय कोणूच ना. जे रिणान ना आमचे गोंयकार तेंच्यांनी जे रिणान असलेल्यांक सहकार्य करून ह्या निवडणुकेक मुखार आमचो सीट हाडपाक पूर्ण हात दिवचो. कित्याक हें जर हाडलें जायत जाल्यार आमचे 3,500 फॅमिली गोंयच्यो वाटावतल्यो. डेव्हलपमेंट हो सदींच मुखार येता आनी आयज त्याच डेव्हलपमेंटाचेर पयशे जाल्यार ह्या सकाळींच पावसान दाखोवन दिलें की डेव्हलपमेंट हो कितें तो आनी ती कितपत उदकान गेले ते आमी. डेव्हलपमेंट म्हणटा सगळेच कडेन हॅरेसमेंट जाता. ते जाता ते पब्लिकेकूच जाता. डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार रस्ते पयशात जाल्यार धोकादायक जाल्लेले आसा. फ्लायओव्हर वाडले त्या फ्लायओव्हरांचेर एक्सिडेंट वाडले. सगळे कडेन नेग्लिजन्सी दिश्टी पडटा. लायटीच्या खांब्यार सुद्दां चडलेलो बावडो तेजी परिस्थिती आयज कितें जाली आनी तो कसो गेलो हें वायट. तो एक आमचो भाव मनोज जांबावलीकर म्हाजे मावड्याच थंय पळोवंक जाल्यार तर म्हाका तो खूब कनेक्टेड दिश्टी पडटा फुडल्यान. आमी हेज्यान पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हार्डली 15 दीस जाले आमी गेल्लेले पॉवर हावजान आनी तेंचे सेफ्टी टूल्स चॅक करपाक गेल्लेले जाल्यार थंयसर इंजिनियरूय आयलो ना आमकां उतर दिवपाक पळोवपा खातीर आनी आमचे डिस्कशनाक. आनी सिनियर ऑफिसर कोणीच विजीट दिली ना. आपूण हांगा आसा आनी आपूण थंय आसा आनी सडनली 15 दिसान गजाल घडली. खूब वायट दिसता की सरकारान जाय त्या आमच्या गोंयकारांक जीव वाटोवपाच्यो साध्य करून ज्यो गोश्टी दिवपाक जायो त्यो दिल्यो ना. आमचे गोंयकार भाव तळमळटा. वेवसायान आसूं, जॉब करूं अथवा अन्य कसलें तेंच्यांनी काम करूं प्रायवेट पण तळमळून कितपत ते त्रासान पडल्या हे सरकारान सारकेच रस्त्यार हाडून दवरले. सरकाराक 10 वर्सां जालीं पण दोळे उगडले ना. फक्त लुकसाणी. हें लुकसाण कितपत सोंसतले आमचे गोंयकार. आमच्या गोंयकारांक खरोखरच हो अन्याय जाता तो गोंयकारांचेर आमच्या पळोवन जालें. आनी अन्यायाचेर मोठ्या दृश्टिकोना विशीं जाल्यार आमच्या टॅक्सीवाले भाव ते बीन त्याच पद्दतीन टॅक्सी बिजनसान सामके त्रासान पडले. नाका त्यो गोश्टी हाडून तेंच्या टॅक्सींक हाडून बसयल्यो गेल्यो. मिटर म्हण नाका मागीर तांकां त्या मिटराचेर सतवणूक करूं नाका अथवा तांकां एक बेस आनी कितें तरी हाडून दवरूं नाका तेंच्या मुखार. मागीर त्या भावांकूय चॅलेंजीस फेस करच्यो पडल्यो. मागीर आमचे टॅक्सीवाले भाव करतले तरी कितें हेज्या मुखार. मागीर टॅक्सीवाले भावांक खंय तरी गरज आसलेली सरकारान खंय तरी एक सुशेग घेवपाक जाय. मिटर म्हणटा रिन्युवलाक पयलीं 100 रुपया आनी सडनली मागीर 500 रुपया वर्सान. अशें कितें तरी वाडलें जे रिन्युवलाचेर वचून इतली वाड जावप
म्हारगायेचो तर कंट्रोलच ना. हातीभायर गेलेली म्हारगाय लोकांक सहन जायना आयज ती. सरकार फक्त हे केलें आनी तें केलें करपा सारकेलें कितेंच दिश्टी पडना. फक्त दिसता ती एक वायट मार्ग दिश्टी पडटा तो गोंयकारांक फक्त तेजो त्रास जाता जे कितें केल्लेलें आसा तें. मुखार म्हादय रिव्हरीचेर उलयता जाल्यार म्हादय रिव्हर तशीच आमच्या हातींतली गेली फक्त सरकाराच्या चुकीक लागून. करपाक जाय सारकेल्यो गोश्टी करूं शकताले. सरकार सेंटराकूय आसलो आनी गोंयानूय आसलो. सदींच म्हणटा न्ही की सरकार जर एक सारको जर दोनी जर हेजेर ना जाल्यार तें घडना. पण आयज गोंयानूय आसलो आनी गोंया देशानूय आसलो. आश्वासनां दिवपा पुरतें काम केलें पण सत्यान उतरलें ना. हें मायनींग आसूं ती म्हादय आसूं अथवा अन्य गोश्टी कितें आसूं तेजेर. पण तेज्या भायरूय बीन ट्रान्सपोर्ट पोर्ट ट्रान्सपोर्ट जो आंध्राक चल्लो. आंध्राक पोर्ट ट्रान्सपोर्ट चल्लो तो धबधब्यान चल्लो मोठ्या प्रमाणान. आमकां तेजी म्हायती सुद्दां ना. पण नेटान तोय चलयलो पोल. युथाचें एम्प्लॉयमेंट आडकोन उरलें. यूथ खंय तरी मागासलो. शिकले भुरगे घरान बसले. आयज त्याच भुरग्यांक जॉब ना. जॉबा खातीर गेले जाल्यार पयशे दी म्हणटा. अशे खंयचे तरी पयशे हाडटले ते जॉबा खातीर आनी ते वेवसाया खातीर. व्हडल्यो हेंच्यांनी योजना हाडल्यो आनी ती योजना हाडल्यो आनी बेकारांक खातीर बँकांक सांगलें की ह्यो योजना तुमी फुडें तांकां त्यो दिवच्यो म्हणून. तेंच्यांनी एक सडन बँको तयार केल्यो आनी ते बँकांक सांगलें की तांकां लोनां दिवचीं म्हणून. खंयचे मुद्रा खंयचे आनी कितें अशें जाय ते हितूनसून तेंच्यांनी योजना हाडल्यो. मागीर त्यो हाडटा आसतना त्याच पद्दतीन फाटल्या योजनांचेर कितें जालें हेजी अंमलबजावणी केली ना. फाटल्यो बाबा त्यो घेतलेल्यो लोकांक खरोखरच फेडले गेले काय रीण काय फेडूंक ना हेजेर लक्ष घातलें गेलें ना. आनी नव्यान स्किमी म्हणटात स्किमी दितात पण ज्या टायमार वेवसाय चलना तेन्ना तेय बीन ते इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाक पावले गेले वचना. ते आतां कित्याक वचना जाल्यार ह्याच जीएसटी ह्याच नोटबंदी आनी ह्याच कोविडान जे लोकांनी रिणा खातीर खड्डे मारले. एक जो बँकेक लोन काडलेलें क्रेडीट सोसायटीक ते भरपा खातीर धंदो चलना म्हणून 10 कडेन तेंच्यांनी आनीक रिणां काडली. मागीर ती रिणां फारीक जातली कशी. आनी तुमी म्हणटा स्किमी घेयात पण स्किमी घेता आसतना बीन गोंय त्याच पद्दतीन वेवसायान मुखार वचपाक जाय हेजेर तुमचें लक्ष गेलें ना. इंडस्ट्रीज कांयश्यो बंद जाल्यो थंय बीन एम्प्लॉयमेंट कमी जालें. जायत्यो इंडस्ट्री बंदूय जाल्यो. आमी म्हणटा की लोकांक सर्वीस मेळटली कशी आनी सरकार म्हणटा गव्हर्मेंट सर्वीस दितलो कितल्यो पण सरकाराचेंच काम एम्प्लॉयमेंट दिवप सरकाराचेंच काम. तें प्रायवेट आसूं अथवा गव्हर्मेंट आसूं. हांव म्हणटा कितें जे बाबडे पोट भरतात सर्वीस करपा सारकेली तांकां दिल्लेली आसा तेंच्यो ट्रान्सफरी नाका तश्यो ट्रान्सफरी फक्त राजकारणा खातीर ते लक्ष सोडून तुमी खरोखरच जो उपाशी पडलेलो भुरगो आसा ताका सोदून एम्प्लॉयमेंट दिवपाची गरज आसलेली. ट्रान्सफरी मारून लोकांक सहन करपाची सुद्दां ताकद उरली ना. जेन्ना मनीस बेकार जाता तेन्ना मनशाक कळटा की हांव खंयच्या परिस्थितीचें तोंड दिता. प्रत्येकाच्या घरान 4-5 लोक असतात. तांकां सांबाळपाचें काम करपाचें आसा सरकाराचें. पण सरकार त्याच स्किमींनी घुसपडून दवरता. त्याच बँकाच्या रिणां आनी क्रेडीट सोसायटीज वाले आरोप करून तांकां 138चेर तांकां भितून उडोवपाचें काम करतात. आनी सरकारूय सांगता बसलेलो चीफ मिनिस्टर की 138 सक्त करा म्हणून आनी तांकां काडटा आनी खंय तरी भितून उडयता. म्हाका सांगा रीण काडलें म्हणून मनीस चोर जायना फोटींग जायना. रीण काडटा स्वताचो वेवसाय अथवा अन्य गोश्टीचेर गरज आसा म्हणून. गरजो घरान खूब आसतात खुबश्या वाटेनसून येतात जेणे करून रीण काडचें पडटा. कोणाचो हेल्थ पिड्यार जाता जाल्यार दुसरो गोश्टीचेर कोणाच्या घरान आनी कसलें तरी फंक्शन आसता. पयशे जेन्ना पावना तेन्ना लोक रीण काडपाक वता आनी त्या रिणाची परिस्थिती परत फेड जेन्ना करपाक पावना ताका जबाबदार सरकार आसता. कित्याक जाल्यार सरकारा कडेन कसल्याच तरेचे तांकां वेवसाय दी सारकिल्ले अथवा तांकां जॉब दिल्लेले आसतना तांचो पगार वाड खंय तरी फाटीं पडल्या कारणान प्रायवेट असो अथवा गव्हर्मेंट. मागीर ती म्हारगाय जेन्ना वाडली गेली वता आनी म्हारगायेचेर जेन्ना तुमचो कंट्रोल ना जाल्यार त्या पद्दतीन पगाराचेर अनकंट्रोल आसपाक जाय जेणे करून तांकांय बीन तेंची वाड
टाइम टू टाइम व्यवस्थित मेळपाक जाय आणि ते रिणान पडपाक जायना ही गरज असता. रीण सरकारूय काडटा, रीण लोकूय काडटा. त्याच पद्दतीन सरकार जसो परतफेड खंय तरी करपाक फाटी उरता तसोच लोकूय फाटी उरता. म्हणून जाता तितलो सगळ्यांनी प्रत्येकान आपलो कंट्रोल दवरपाची गरज असता आणि मोठ्या प्रमाणात ही सरकारान लोकांक प्रत्येक स्टेटीन आपल्या लोकांक वाटोवपाची गरज असता. लक्ष घालपाचें असता चीफ मिनिस्टरान आणि आमची कामां मुखार व्हरपाची असता. ह्या लोकांची आमच्या गोंयकारांची सगळ्यांची कामां मुखार व्हरपाची असता. ओके. जय हिंद जय भारत. आज इथे जे का माझे पत्रकार मित्र जमले त्यांच्या मार्फत जे मी गोव्याच्या जनतेला एक गोष्ट सांगू इच्छितो. आजच्या दिवशी तुम्ही सगळ्यांनी गोव्याचा विकास पाहिला, रस्त्यावर ओसंडून वाहणारा विकास पाहिला. तसा विकास तो विकास नाही आहे. आज जे आम्ही आमच्या मित्राला उभं केलंय तो जो रस्त्यावरचा विकास आहे तो बदलला पाहिजे म्हणून ह्याला सपोर्ट केलाय. विकास कसा होतो, विकास कसा व्हायला पाहिजे ते आम्ही दाखवून देऊ. आम्हाला फक्त तुमचा सपोर्ट पाहिजे. मला तुमच्यावर विश्वास आहे. फक्त एक वोट किटलीला आणि गोव्याचा विकास नक्की होणार. जय हिंद जय भारत. पक्षाची चिन्ह किती आणि तुमची प्रचाराची तयारी कशी असतली? आमचो प्रचार जो आसा तो आमचो जितले रजिस्टर केलेले आसा तितले आमचे गोंयकार भाव तयार आसा प्रचाराक. मोठ्या प्रमाणात प्रचार करपाक आमी तयार आसा आणि पूर्ण तयारीन आमचें काम मुखार आसा. आयज आमच्या पक्षाचें चिन्ह आसा तें आमचें किटली. तुमी आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींनी सगळ्यांनी मेळोन ह्या किटलेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आणि येणाऱ्या 7 मेक मोठ्या प्रमाणात भायर सरून ह्या किटलीचेर वोट करपाचो आणि आमच्या किटलेक निवडून हाडपाचे. 3.5 फॅमिलींक वाटोवपाचे. गोंयकारां भावांक आमच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आसा. ओके. मोदीजी ही किटली घेवन आज PM जालो आणि आज तीच किटली तुमकां मेळ्ळ्या. सो तुमकां दिसता की ही किटली तुमकां लकी जावपाक शकता गोंयान? जावपाक शकता. विश्वास आसा आमच्या गोंयकारांचे आणि गोंयकार सदींच अशा प्रसंगाक उबे रावल्ले आसा. जो प्रसंग गोंयकाराचेर येयल्लो आसा त्या प्रसंगाक सदींच तोंड दिलें आसा गोंयकारांनी आणि गोंय मुखार 100% आमकां साथ दितलो. ही किटली आमकां त्याच पद्दतीन पार्लमेंटान व्हरून बसयतली हेजेर विश्वास आसा आमच्या गोंयकारांचेर पूर्ण प्रमाणात. ओके. जशें आतां भारतीय जनता पार्टी जावं काँग्रेस जावं RG पार्टीन जशे मुद्दे मांडल्यात, म्हाका दिसता तुमचे मुद्दे तुमी वेगळे तरेन मांडपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांचे प्रॉब्लेम जे आहा ते सॉल्व करपाचो पुरेपूर ट्राय केला. पूण तुमकां कितें दिसता की तुमकां जर निवडून हाडले लोकांनी, जर तुमकां मतां मारली आनी तुमी जिखले जाल्यार कितके सुद्दां % तुमी हितूंतले जे 5 वर्सांचो काळ आसा तेजे भितर तुमी सॉल्व करपाक शकतलो इश्यूज? आतां पळयात, आमी सत्तेर काय नसले. सत्तेर नासतना आमी काम मोठे मुखार व्हेलें आणि ते व्हरता आसतना जे सरकाराचें काम आसलेलें तें आमी केलें आणि
कोर्टान 19 लाख केसी कोर्टान घातले. सुप्रीम कोर्टाचो निर्णयची वाट पळयतात. सुप्रीम कोर्ट सुपेरियर खरेंच डिसिजन बरो दितलो आनी जाता तितले आमी आमचें जें काम आसा रजिस्टर करपाचें, लोकांक त्रासांसून भायर काडपाचें, तें जाता तितले 5 वर्सां आमी भायर काडटले. ना म्हटल्यार चडांत चड लोकांक भितरसून भायर काडटले. ही आमकां गॅरंटी आसा, कित्याक पयलींच आमी तेजेर हें केल्लेलो आसा, पळयलेलें आसा, अभ्यास केल्लो आसा मुखार की आमी कितें करूं शकता तेंचें. पण जातलें, हें 100% जातलें काम. ओके. आता पळया की अवघे मोजकेच दीस जे मतदानाक उरल्या, तातूंत भितर तुमची तयारी कशी आता तुमी ऑलरेडी प्रचाराक स्टार्ट केल्या, तुमचो फेज 1 फेज 2 तशें कितें तुमचो फेजीस आसा मुखार, कशी कितें तुमची तयारी आसा? आमचो पयलींच एनजीओतल्यान काम चालू आसलेलें, 2.5 वर्सां जालीं लोकांक वाटोवपाचेंच काम चालू आसा. जाय त्या प्रमाणात प्रचार मुखार गेल्लो आसा. घराघरान गजाल पावलेली आसा. सोशल मिडिया, पॅम्पलेट्स अथवा अन्य गोष्टीचेर जाय ते पद्दतीन फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान, इंस्टाग्रामाच्या माध्यमांतल्यान सगळे कडल्यान आमची जे लोकां पर्यंत मुद्दे पावपाक जाय हे विशय तो लोकां पर्यंत पावलेलो आसा. आनी त्याच पद्दतीन प्रचार मुखार बरो जातलो. आनी जो कालावधी आमचो 2.5 वर्साचो प्रचाराचो गेल्लो आसा, आमकां भरोसो आसा की आमची गजाल खंयच फाटीं उरूंक ना. पण आयज आमचे पत्रकार भाव आसात, त्या भावा पैकी आनीकूय खूब मुखार बेगीन वतलो प्रचार तो सोशल मिडियाच्या थ्रू. ही हांव अपेक्षा दवरतां. खंय उल्हास जायत जाल्यार तो घराघरांत पावतलो. जाता तितल्या बेगीन टप्प्यान पावतलो, कित्याक टायमूय कमी आसा. पण बाकीचो फुडलोय बीन आमचो कार्यक्रम जो जावपाचो आसा मुखार भोंवपाचो कॅम्पेनींग प्रोग्राम, तो आमचो ऑलरेडी प्लान रेडी आसा. ओके. आनी बूथ लेवलीचेर तुमचे कमिटीज बीन तशें कितें तुमी अपॉयंट केल्यात, भुरगे अपॉयंट केले, काम कशें चालू आसा? बूथ लेवलाचेर आमचे जे पद्दतीन आमी आमचे मेंबर्स जाल्लेले आसात ते बूथ लेवलाचेर सक्रीय आसात, ते काम करतले. किती मेंबर्स झाले पक्षाचे? मेंबर्स आमचे जे ऍक्टिव्ह मेंबर्स आहेत जवळजवळ 900. फक्त तुम्ही नॉर्थ गोवा काँग्रेस करता का साऊथ गोवा बी? नॉर्थ गोवा. फक्त नॉर्थ गोवा. नॉर्थ गोव्याचा जो आता प्रेझेंट खासदार आहे ना, त्यांनी जे केलेले विकास कामं त्याच्याबद्दल त्याच्याकडे कसे प्रकार ॲज अ विरोधक? पहिली गोष्ट म्हणजे जी कामं झाल्यात ती आम्हाला दिसत नाही. ती दिसली असती तर आम्ही त्याच्यावर कॉमेंट केलं असतं कशी आहेत काय नाही. पण जर दिसतच नाही तर मग त्याच्यावर काय बोलून काय फायदा नाही. आणि जसं वेळ तर जे आम्ही इथे गोव्याच्या विकासासाठी आलो, जो पण विकास करेल तो आमचा सपोर्टर आहे. ओके. आज भाजपाचो सरकार आसा आनी भाजपाचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा ते कॅन्डिडेट आपले प्रमोशन ना करता मोदीन काम केलं ते पळया म्हणटा, जाल्यार हेजेर तुमकां कशें दिसता की मोदी म्हणजे एक ब्रँड आज ते भाजपा म्हणून पार्टी म्हणून प्रमोट करिना, आज ते मोदी म्हणून प्रमोट करता. जावं आपले स्वतान कितें काम केलें तें सांगना, पूण ते मोदीन कितें काम केलें तें म्हणटा. तुमकां दिसता अशें करून लोक तांकां वोट मारपाचो काय पार्टीक मारपाचो, मोदीक पळोवन वोट मारपाचो, कशें कितें म्हणून? हांव तेंच म्हणटा, म्हाका अशें दिसता की सगळेच मोदी केलें, ढोल पेटले म्हणून तेंच्याच नांवाचो डंका वाजोवन तुमी तेजेर यश प्राप्त करतले हें म्हाका तरी दिश्टी पडना. कारण स्वताय काम करपाची गरज आसता. स्वताचोच आमदारान विकास केलो म्हणून जायना, लोकांचो विकास करपाची गरज आसता. तेजे खातीर आमी लोकांच्या विकासाचेर भर दिवपाक आयले, लोकांक खरोखरच मुखार हाडपाक आयले. ओके. दुसरो मुद्दो असो आसा की आज भारतीय जनता पार्टी म्हणटा की आमी भरपूर विकास केलो, पूण तो पयसो कोणाचो? फाल्यां सकाळी ती कंपनीन ज्या कंपनीन आज सपोज एक ब्रिज बांदला जाल्यार ती फाल्यां कंपनीनूय म्हणपाचें की आपणे गोंयचो विकास केला. अशें तांकां करपाक लागला, कित्याक सद्या इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रकरण मोठ्या प्रमाणात फुटलें गेलें. ते इलेक्ट्रल बॉन्डाचेर पयशे जाल्यार जाय त्या लोकां कडल्यान पयशे घेतले गेले. हांव म्हणटा कितें, लोकांक जाम करप, मोठ्या मनशां कडल्यान पयशे घेवन लोकां कडल्यान मत घेवप आनी मतांच्या टायमार परत लोकांक खंय तरी परत तरी विकते घेवपाचो प्रयत्न करप,